विसवा उपरांत तुमकां येवकार. केप्यां आमोण्या एका रेवेंच्या ट्रकाक जाल्ल्या अपघातांत दोग सोंपले जाल्यार 4 जाण जखमी जाल्यात. अशीर वलतार रेवेन भरिल्लो ट्रक उमथलो आनी रेवेपणां चिड्डून एक मानाय आनी एक कामेऱ्यां आगताक सोंपलें. ड्रायव्हर आनी 3 मानाय ह्या अपघातांत जखमी जाल्यात. GDZ6591 नंबराचो हो ट्रक रेंव घेवन आवेड्या वतालो. आमोण्या कट्ट्या वयल्या ह्याच अशीर वलतार ड्रायव्हराचे ट्रकावयलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक उमथलो. केपेंचो पुलीस निरीक्षक सुदेश नागवेकरान दिल्ले म्हायती प्रमाण रेवेर बशिल्लो लिंगराज लोकिंबाय हो मनाय आनी येल्लम्मा मल्लार हे कामेरे रेवे पोंदा चिड्डून जाग्यारच सोंपले. ट्रकाचो ड्रायव्हर इनास वालीस, मनाय ज्योती लक्ष्मी, बिनू सुदन आनी बिनू लामदेव सुदन हे 4 जाण जखमी जाल्यात. ताचेर हॉस्पिसियोत उपचार चल्ल्यात. ट्रक ड्रायव्हर इनास वालिसाचेर भारतीय दंड संहिते खाला निश्काळजीपणान गाडी चलोवप, निश्काळजीपणाक लागून मरण आनी मोटार वाहन कायद्याच्या कलमा खाला निश्काळजीपणान गाडी चलोवपाचे गुन्यांव पुलिशेन नोंद केल्यात. केपेंच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो खासा सहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळपान राजिनामो दिला. मंत्रालयातल्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 28 तारखेर प्रकाशान राजिनामो दिलो. राजकीय गोपांतल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण प्रकाश अर्जुन वेळीप केपेंच्यान विधानसभा वेंचणूक लडोवंक सोदता. मात अपक्ष काय खंयच्या पक्षाचे तिकेटा वयल्यान तें अजून थारूंक ना. भाजपाक हाचेर विचारल्यार प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा भाजपांत कोणाकय येवकार आसा. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचो खासा सहाय्यक म्हणून फाटली बरीचशी वर्सां वावुरपी प्रकाश अर्जुन वेळीपान आपल्या नोकरेचो राजिनामो दिला. केपें मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची तयारी ताणें चलयल्या. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या उठा आंदोलनात प्रकाश वेळीपान वांटो घेतिल्लो. त्या उपरांत केपें मतदारसंघात कांय मेळावे घेतिल्ले. तो खंयच्या पक्षाचो उमेदवार आसतलो हें जाणून घेवपा खातीर ताचे कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तो मेळ्ळो ना. इतले मजगतीं भाजपाचें धोरण मान्य आशिल्ल्या कोणाचेय आमच्या पक्षांत स्वागत करतले अशें भाजपाचे अध्यक्ष आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले. तिकीटीचें आश्वासन मात कोणाकच दिवंक ना ही गजाल पार्सेकारान स्पश्ट केली. आम्ही बीजेपीन सगळ्यांचे स्वागत करतात आणि त्यामुळे प्रकाश वेळीपय जर येता आसात जाल्यार आमकां आनंद आसा. पूण प्रकाश वेळीपान येतले तुमचे कडेन कॉन्टॅक्टान येयल्या? नाही, कॉन्टॅक्टांत अनेक जाण आसात पूण आमी खंय कोणाक एश्युरन्स कांय कोणाक दिल्ले ना. तिकेट ना ना. प्रकाश वेळीप आयलो म्हणजे ती जर आयलो तुमी निश्चित प्रकाश वेळीपय आयलो जर एक प्रकाश वेळीप आसात आमचे कडेन आनी एक प्रकाश वेळीप आयलो जाल्यार पक्ष आनीक घट्ट जालो, पक्ष आनीक स्ट्रॉंग जालो. तिकेटीचो अजून विशयूच ना न्ही, अजून इलेक्शनूच डिक्लेअर जावंक ना न्ही. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. फुडल्या वर्सा सावन सरकाराच्यो बऱ्योचशो येवजण्यो आधार कार्डा खाला येतल्यो. आधार कार्ड बाळगुप्यांकच येवजणेचो लाव मेळटलो. गोंयचे नियोजन सांख्यिकी आनी मुल्यांकन संचालकान मिडियाक हें सांगलें. गोंयच्या सगळ्या लोकांची फेब्रुवारी सोंपता म्हणल्यार आधार कार्डा खाला नोंदणी करपाची मोख सरकारान दवरल्या. आज मेरेन गोंयांत 4 लाख लोकांची कार्डा खातीर नोंद जाल्या. आधार कार्डा खातीर नोंदणी गोंयांत ऑगस्टांत सुरू जाल्ली. 150 दिसां भितर नोंदणी पुराय करपाचें नियोजन सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्यान थारायिल्लें. पूण कांय अडचणींक लागून ही नोंदणी 150 दिसां भितर सोंपना आनी ती आतां फेब्रुवारींत पुराय जावपाची शक्यताय आसा. Once I complete 75% of the enrollment, I'll start preparing for my second phase. 4 lakhs we have enrolled. And 1,35,000 already issued. नंदन निलेकणीच्या अध्यक्षतेखाला सुरू जाल्ली आधार कार्डाची येवजण पुराय भारतांत चलता. कार्डां दिवपाचो वावर पुराय जालो की कार्डां आशिल्ल्यांक सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळटलो. In second phase, we intend to make certain schemes, important schemes, which government will decide. I won't comment on that at this point in time. Which government wishes to make Aadhaar compliant, those schemes will be brought under this umbrella in the second phase and will be made Aadhaar compliant. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. इंग्लीश माध्यमाचो निर्णय बदलपाक तयार नाशिल्लें सरकार येता त्या वेंचणुकेंत बदलतले अशी शिटकावणी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान दिल्या. हायकोर्टाच्या आदेशाचो मुद्दाम अवमान करपी सरकार बरखास्त करचें अशी मागणी मंचान केल्या. मुळाव्या शाळांतल्या माध्यमाच्या प्रस्नाचेर भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान खर भुमिका घेतल्या.
मंचाची ही भूमिका स्पष्ट करपा खातीर मंचान मंगळारा पत्रकार परिशद घेतली. ह्या परिशदेक पुंडलीक नायक, आदवोगाद उदय भेंब्रे, मंचाची निमंत्रक शशिकला काकोडकार, सुभाष वेलिंगकार आनी हेर आसले. कोर्टान दिल्लो आदेश मोडून कांय शाळांनी इंग्लीश माध्यम चालू केला आनी सरकारान तांकां अनुदानय दिला अशें शशिकला काकोडकारान सांगलें. खंडपीठाने दिलेला आदेश धुडकावून देऊन सुद्धा बऱ्याच शाळा चालू आहेत, त्यांना ते अनुदान सुद्धा मिळालेले आहे. कोर्टाचो आदेश न मानपी गोंयचे सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी मंचाचे वांगडी आदवोगाद उदय भेंब्रेन केली. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ह्या कोर्टाच्या अपमानाचो खर निषेध तर करताच, पूण मंच अशेंय मागता की हे सरकार जे लोकांचो अपमान करता, जे कायद्याचो अपमान करता, जे न्यायालयाचो अपमान करता आनी तोय बी एका अशा गंभीर विशयांत, ते सरकार आनीक अधिकाराचेर उरचें न्ही, ते सरकार ताबडतोब बरखास्त करचें. कोर्टाचो अपमान मुद्दम जावन केला त्या खातीर तांकां खर शिक्षा जावंक जाय अशें एडव्होकेट उदय भेंब्रेन मागला. ह्या शाळांचे अनुदान बंद करचे अशी मागणी तांणी केली. ज्या स्कुलांनी वो कंटेम्प्ट केला, ज्या स्कुलांनी कायदो मोडला, त्या स्कुलांची ग्रँट तर थांबोवंकूच जाय, पूण एक स्टेप फुडें वचून एडेड स्कूल्स आसात तांचे रिकग्निशन पसून काडून घेवपाचो सरकारान एक्शन घेवपाक जाय. माध्यम प्रस्नाचेर निर्णय न बदलपी सरकारच आतां बदलतले अशी शिटकावणी आदवोगाद उदय भेंब्रेन दिली. सरकारान निर्णय बदलचो असो आमी प्रयत्न करताले, सरकारान ताजी दखल घेवंक ना. आतां आमी सरकार बदलपाचो कार्यक्रम आमचे मुखार दवरतले आनी सरकार बदलतना कटाक्षान 2 गजाली आमचे मुखार आसतल्यो. त्यो जे राज्यकर्ते ह्या निर्णयाक जबाबदार आसात ते परत निवडून येवचे न्हय, आनी जे सरकार सत्तेर आसा तातूंत बदल घडोवन हाडूंकूच जाय. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. मालामाल विकली आणि निर्लज्जम दी गोवा सीएम या 2 सिनेमाच्या पोस्टरांचे इफीत मंगळारा ब्लॅक कार्पेटाचे प्रकाशन करून दिगंबर कामत गेट वेल सून माध्यम आंदोलकांनी सरकाराचो निषेध केलो. नामनेचे मराठी अभिनेते विजय कदमान या पोस्टरांचे प्रकाशन केले. माध्यम प्रश्नाचेर सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचो निषेध करपा खातीर दिगंबर कामत गेट वेल सून पंगड इफी वाठारांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. मंगळारा नामनेचे मराठी अभिनेते विजय कदमान मालामाल विकली आणि निर्लज्जम या 2 सिनेमाच्या पोस्टरांचे प्रकाशन केले. ह्या वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ब्लॅक कार्पेट कार्यावळ जाता थंयच्यो लायटी मुद्दाम बंद केल्यात असो आरोप विष्णू सुर्यावागान केलो. हे गोष्टी ज्या काय आहे ते मनापासून जर हे लोक करत असतील तर आमच्यातल्या सगळ्याच लोकांना पाठिंबा दिलेला आहे. दिगंबर कामत गेट वेल सून पंगडान ह्या वेळार सरकाराचो निषेध करपी घोषणा दिल्यो. सगळ्या गोंयच्यान होच सवाल इंग्लीश बाय बस जाय. सगळ्या गोंयच्यान होच सवाल इंग्लीश बाय बस जाय. आयले वारे परतले दिगंबराक व्हरतले. आयले वारे परतले दिगंबराक व्हरतले. दिगंबर पातकी माय भाषेचो घात की. दिगंबर पातकी माय भाषेचो घात की. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.